मम्मीकडे टाटा मम्मी आत्ता येता म्हणालो. सीधा येलो इगर्जेकडे सीधा येऊन साक्रिस्टी ओपन आली. पदरा बी नातुल्लो वो सीधा भितर रिगोन लिजन अप मेरीच्या सांद्यांनी मोरयेची एक ल्हान इमाज दोन तेर्स करचे आले. ताणी थंय गोडरेजीन ती इमाज दवरून गेल्ली. वो संदीप निट्ट गोडरेजीचे बागेल काडलें. इमाज काणी गेली. सीधा धांवन घरा आयलो. इमाज भितर रक्ताच्या डब्यांत एका मुल्यांत लिपोवन दवरली आनी कागद बरोवन सुरू केलें. तूं सायकल दिन आसतना खंय येताय. जेजू तुवें म्हज्या मम्मी कडेन सांगून सायकल दिवे जेत. कित्याक म्हळ्यार तुज्या मम्मीक हांवें किडनॅप केला. हे घडण थोड्याच दिसांनी मोरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशाच्या एका शहराक दवादवी गेली. थंय जकारीच्या घरा भितर सर्ण एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकतच तिच्या कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडा ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ. म्हज्या सुमयाच्या मातेन म्हज्या बेटेक येवचें हें बाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानांत पडटच म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सरस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमंतलेली तूं कितली बाकी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या कुटुंबा विशींत आज नियाळ करूंक आमी वेते आसा. ल्हान कुटुंबा विशीं नियाळ करच्या पयलें व्हड कुटुंबा विशीं आमी नियाळ करया. आवय बापाय विशीं नियाळ करच्या पयलें आमची व्हड आवय मोरये विशीं, व्हड आवय पवित्र सभे विशीं नियाळ करूंक प्रयत्न करया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोरी माय तूं आमकां जाय. मोरी माय तूं आमकां जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. संदीप आसल्या पोकरी भुरग्यापैकी एकलो. कांय टिचरी तावन कितली दुरां येताली गी त्या मम्मीक इरार जावन गेले. ताचे एकच हट्ट मम्मी कडेन, मम्मी हे पटी बर्थडेक म्हाका सायकल काडून दिची. मम्मी हे पटी बर्थडेक म्हाका सायकल काडून दिचे. मम्मीन चिंतलें हाका इल्लें नीट करचें जाल्यार एंत बरो वेळ म्हूण चिंतून संदीपाक आपयलें आनी मम्मीन म्हळें, तूं बरो भुरगो जालाय म्हणून जेजूक एक कागद बरय. म्हजे बरी म्हजे कडेन पोटी मारले बरी जेजू कडेन पोटी मारूंक जायन. त्या देखून तूं बरो भुरगो जालाय जाल्यार कागद समाकरण बरयलें जाल्यार तुका बर्थडेक सायकल काडून दिता. संदीपान चिंतलें कागद बरोवचे व्हडले, इतले नोट्स बरयल्यात कागद बरोवंक एक जायना गे म्हण सांगून बसलो संदीप कागद बरोवंक. मोगाच्या जेजूक तुज्या मोगाच्या संदीपान बरोवचें कागद. हांव हांगा बरो आसां, तुय बरो आसतलोय म्हणून पातयेता. हांवें कागद बरोवची विशय कितें गे म्हळ्यार नेक्स्ट हप्त्यांत म्हजें बर्थडे.
मम्मीकडे सायकल विसरला. मम्मी म्हणाली हांव बरो भुरगो. ते रावयले हाणे कित्याक बरो जावना वो, बरो जावना. पूण तुका गोत्ता हांव पाड म्हणून. पूण हांवें बरो जायनासतना म्हाका सायकल मेळना म्हणी म्हाका गोत्ता. पूण म्हाका सायकल जायजेत, म्हाका सायकल जायजेत. कागद अर्द्यार रावयलें, तशेंच 2 बुकान दवरलें. मम्मी कडेन टाटा मम्मी आत्ता येता म्हणालो. सीदा आयलो इगर्जे कडेन. इगर्जे कडेन सीदा येवन साक्रिस्टी ओपन आसली, पदरा बीन आसलो. वो सीदा भितर रिगोन लिजन ऑफ मेरीच्या सांद्यांनी मोरयेची एक ल्हान इमाज दवरून तेर्स करचे आसले. ताणी थंय गोडरेजीन ती इमाज दवरून गेल्ली. वो संदीप निट्ट गोडरेजीचे बागेल काडलें, इमाज काणी गेली, सीदा धांवन घरा आयलो. इमाज भितर रक्ताच्या डब्यांत एका मुल्यांत लिपोवन दवरली आनी कागद बरोवन सुरू केलें. तूं सायकल दिनासतना खंय येताय. जेजू तुवें म्हज्या मम्मी कडेन सांगून सायकल दिवेजेत. कित्याक म्हळ्यार तुज्या मम्मीक हांवें किडनॅप केला. तुका तुजी मम्मी जायजे जाल्यार म्हज्या मम्मी कडेन सांगून म्हाका सायकल दिवेजेत. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तुमकां हांसो येवंक पुरो, पूण ह्या भुरग्यान केल्लें सारकें म्हणून हांव सांगोंक हांगाना. पूण एका आवयचें इम्पॉर्टन्स कितलें आसा गी म्हणून ह्या भुरग्याक इतल्या उपराळी भुरग्याक कळीत जालें न्ही गी. कित्याक म्हळ्यार आवयक पयस केल्यार खंडीत म्हाका सायकल मेळटा म्हणलें एक चिंतप येद्या ल्हान भुरग्याक भितर गेला न्ही. वय आवय एका कुटुंबाचे खांबो, हार्ट म्हणटात. आवय सारकी आसल्यार सगळें सारकें आसता. बापूय मेल्यार आवय भुरग्यांक ल्हान व्हड करता. पळय गी 10 भुरगीं आसल्यारय एका भुरग्याक पोटाक बांदून, एका भुरग्याक पाटीक बांदून, एकल्याक दाव्या हातांत उखल आनी एकल्याक उजव्या हातांत उखल ल्हान व्हड करता. पळय गी. पूण आतांची दुर्गत म्हळ्यार 10 भुरगीं एका आवयक पळयनात. तेंच 10 भुरग्यांक एक आवय ल्हान व्हड करता. पूण ही 10 भुरगीं एका आवयक पळोवंक वद्द वारंट. व्हडल्यान पळोवन दी म्हूण व्हडलो वचून दिता. आनी कांय इल्ले आल्ल्यार आपणे आल्ल्यार मम्मी फुटबॉलूत. मम्मी फुटबॉल. व्हडले बळटेर जाताना मम्मी हांगा ये, मम्मी हांगा ये 3 महिने. मागीर 4 महिने जाता तुवें काले हांगाच पडोवन मरताय. तेंगेर वच, विन्सिगरी वच, एक 3 दीस रावून ये. प्रेज द लॉर्ड. पूण आवय नातलें जीवन उदक नातल्या बांय बरी म्हणटात. आवय एक स्थानमान घेता. बापूय खंयच्या कस्तासो जाल्यार आवय बरी आसल्यार कुटाम सांबाळता. हें तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा. त्या देखूनच कन्नडांत एक बरें सॉंग तुमी आयकलां जावंक पुरो. अम्मा ಎಂದರೆ ಏನೋ ಹರುಷವು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅವಳೇ ದೈವವು. ತಾಯಿ ಸತ್ತ ಮ್ಯಾಲೆ ತವರಿಗೆ ಎಂದು ಹೋಗಬಾರದವ್ವ. ನಾಯಿಗಿಂತ ಕಡೆಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು ನನ್ನ ಬಾಳು ಕೇಳವ್ವ. मम्मी आल्यार घर,
मम्मी आल्यार घरा या म्हणून बघता पै की नाही. हा सबार असे रितीरेखात असताना आमचे माड्यान त्याचे खंय मेळटात म्हाका खंय पण मेळटात येवन फादर आमचे कोण सोने जे घरा गेल्यात की हांवें तांकां सांगलें तुमी वचून कितलो तेंप जालो. थोड्यांची तोंडां इतली फुलतात की परत गेली फादर. मस्त खुशी जाली मायक येताना 2 किलो मूग आणि खासूड आंबे नाका नाका म्हळ्यार पुरा पोत्यान पकडून धाडल्यात. ताका माय म्हणटात ताका माय म्हणटात. लोणचें व्हर गो तें व्हर गो हें व्हर गो भुरग्यांक व्हर गो तूं खानाका गो भुरग्यांक व्हर गो प्राविणाक दी गो व्हरून मम्मी म्हणटात. पण मम्मीच्या घरा आमी येताना आत बी जावन त्याचे वैगी मम्मीच्या घरा येताना आत बी जावन त्याचे मम्मी पण आत पळयत काय इसारताय ती इसारना बस रश मम्मी बस रश. पूण हांगा तावन येताना रश जायना तिथ बापू बस स्टँडा मुसोर येवन घालून परत्यान ड्रायव्हराक अल्पणे उंचाले आवा परत्यान ते तांबड्यान बॅग जागृत गो ते दोब्यान बॅग जागृत गो ते भरलें लोणचें आसा आड घाल नाका परत्यान कुत्र हांव माय हांव वता. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हाका मम्मी म्हणटात. पूण थोड्यांची मुखां मळां येदीं जातात. वसोना फादर आतां हाले मम्मी आसतना मम्मीचें तोंड पळोवन की म्हणी 1 वर्साक पटी हेचें हाडलें मम्मी सरून 3 म्हयने जाले न्ही फादर. धाट्टू आसा फादर वणी आसात धाट्टूत न्ही वणींत न्ही माय आसले बरी जाता फादर. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. कित्याक म्हळ्यार आवय जिवंत आसा जाल्यार कितल्या पयसल्या गांवांतावनी वर्साक एक फावटी एका आवयच्या घरांत आमी रावता. कित्याक त्या आवयक एक सकत आसा मोगाच्या नाड्यांत सगळ्या भुरग्यांक बांदून घालचे सकत एका आवयक आसा. तर लौकीक आवयक इतले आमी इम्पॉर्टन्स दिता जाल्यार मोगाच्या न्हू आमी अनाथ जावन वचोंक नजो म्हणल्यार एकाच एका इराद्यान तो खुर्सार उमकळून आसतना ताची एकच एक आस्त जावन आसच्या ताच्या आवयक आमची आवय करून दिली. आनी कातोलीक पोपी सभेन तिका मानान घेतली. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. आज मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमचे हेड ऑफिस वाडलां बावार्थ उणो जाला. हेड ऑफिस वाडलां बावार्थ उणो जाला. आज नाना रितीचे पंगड मागणे करचे पोर आमच्या संगात आसले. आतां दिशीन वचून तांकां मोरी नाका पवित्र सभा नाका खंयचेय नाका जेजू मात्र पुरो म्हणून शिकोवन दिवचें की हांवें आयकलां. ताचे पयलें कालें जाल्लें की म्हाका गोत्तू ना. ताचे पयलीं हाचे भितरच आसतना इतलीं वर्सां तांकां उजवाड येवनांगी काले म्हाका गोत्तू ना. पूण हांगा तावन भायर गेल्ल्या उपरांत मोरी पवित्र सभा पाप सैब ते हे हाचे विशयी पुराण नाका जाल्ली शिकोवण. पूण येते आसात तेंत सत म्हूण सांगून येते आसात. पूण सत तुमचे मुखार दवरचे म्हजो कायदो जावन आसा. आज ते पंगड खंय वो पंगड. पूण मोगाच्यान उडास दवरा पयलें आरंभ जाल्ली कातोलीक पवित्र सभात. ताचे उपरांत बायसर एक एकलेत मांडे मारून गेले तांचे मांडेत भेसां जाले नासतना कातोलीक पवित्र सभा आजुनी एकच जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. आनी हे पंगडाक कातोलीक पवित्र सभेंतल्यान भायर गेल्ल्यांक आसची एकच वस्त म्हळ्यार मोरी. तिका मान दिनाकात तेर्स करनाकात कोंत तुटोवन घाला. जेजू मात्र एकलो पुरो म्हणून शिकोवण दितात. तर मोरयेक आमी कित्याक मान दिसय. तूं आज
कुटुंबात जिवीत जिवेत जिवन आसाय कुटुंबांत कष्ट संकश्ट तू भोगून आसाय गोवाक तुवें होगडावन खाण गेलाय विधव तूं जालाय जाल्यार भुरगीं तुजें सांगलें आयकना जाल्यार भुरग्यांक तुवें होगडावन खाण गेलाय जाल्यार मोरी तुका आज आदार दिवंक येता तुवें ह्या संवसारार भोगचे हर एक कश्टी मोरयेन सोंसल्यात म्हणलें उडासाक दवर त्या खातीर आमी तिचे लागीं मागता आमा पासत विनती कर आमा पासत विनती कर धर्मगाशनो आतां सवाल येता कित्याक मोरयेक आमी मान दिवंक जाय आमी मोरयेक देव करूंक ना मोरी देव न्हय हें सगळ्यांनी मोतींत दवरचें मोरी देव न्हय पूण जेजून दिल्ल्या शिकवणे प्रमाणे कोणी पूण ह्या संवसारांत जियेल्या जाल्यार ती मोरी मात्र दुसऱ्यान कोणाचें न्ही जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे जिवंक आजुनी जावंक ना तर मोरयेक कित्याक आमी मान दिजय तिने काडल्या 7 मेटां पासत मोरयेन काडल्या 7 मेटां पासत आज कातोलीक पबीज सभा तिका मानान लेखता गौरवान लेखता तर तिने काडलें पयलें मॅट जावन आसा तिणें दिल्ली भास आपले सोम्याची चरण दासी तुज्या शब्द प्रमाणे म्हजे थंय जावं मोरयेन दिल्ली ती भास तिने गर्दनाच्या गोट्यांतून कलवार पर्वत पर्यंत तिने सांबाळणी येली आपल्या जिणयेंत आज कोणाकी कोणाचेरी पातयेणी ना असाय ना डाऊट 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 कोणाकी कोणाचेरी पातयेणी ना त्या देखून पळया बँकाक वसा 3 रुपयांचे पेन 5 रुपयाच्या दोरयेंत बांदून घाला कित्याक बांदून घालना जाल्यार तुमी बॉल्सान घालून काडून हाडटात म्हण गॅरंटी कोत्ता ताका सो 3 रुपयांचे पेन 5 रुपयांत बांदून घाला आणि झेरॉक्स अंगडीक वसा स्टेपलर 25 रुपयांचे स्टेपलर आणि एक 5 रुपयांच्या दोरयेंत बांदून घाला मेडिकल शॉपाक वसा 3 रुपयांची कातर 5 रुपयांच्या दोरयेंत बांदल्या सार्वजनिक कुडीव नीरिन वेवस्थे म्हूण आसा येदो लोटो पूण व्हडल्या आलशेशन पेट्या गलच्या चैनींत उमकाळान दवरला पातयणी ना मनशाक आज पातयणी ना वय आमी आमी उतार दिता वैगी वय उतार दिता न्ही आ सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत हांव तुज्या संगता रावतली रावतलो म्हण बस दिता कांय सोडुणें जालें पयलें पुरा कांय सोडुणें जाताना कागदां बरोवनचें जालें आ मोगाळ माईंक तुज्या दुवेन बरोवनचें कागद हांगा बरी आसा तुय बरी आसतली फडें पातयता हो कागद बरयलो विशय कितें म्हळ्यार वो म्हाका नाका काल म्हाका ताणें गुड्डायलां तुवें कुडलें हें कागद मेळटनाच कुडलें तुवें हांगा येवन म्हाका आपूण वरय जय तें कागद पयलें पुरा गम्मुगय आहलो आनी थावन तें पोस्ट ऑफिसाक घाललें तें कागद पोस्ट ऑफिसांत हांव थंय घरा वचून तें मायन दुसरे कडेन वाचोवन जाता ना 1 म्हयनो जाता माय उठा उठी हांगा आयली ही दोगांय एकच माय घरा आयिल्लेंत माजाडनाय तूं कुकडन नाका मायक जायना खरें जाता धाड माई पळोवन तूं बाकी गट्ट सय्यो आनी मास घाले दुसरेच येता बाय पूण आतांची पिळगी तशी न्ही लढाई सुरू जाल्ल्याक्षण फेसबुक ऑन लाईव्ह एक उतर थंय माय पळयते आसा तेन्ना तें जावन तो फेसबुक करता तूं घाल्ल्या नैतिरत यो गो ताका मागीर पळया
दिल्ले उतरिना दिल्ली बास येईना बास नातल्यांक. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. होय आता कोणी कोणाके पाते ना. हाँ इगर जे काही लाऊंगी, इगर जे काही लाऊंगी पदरा मम कर संध्या फदर इगर्जेच्या बागलातान भायर गेले तुका पळयता एक सास मापिसान म्हाका गाडी सोवले पळयता. इगर्जे भितर एक उतर इगर्जेच्या कंपाऊंडा भायर आणि एक घरा भायले गडे एक उतर घराचे गेट उतरले उपरांत आणि एकच उतर. पूण मोरयेन तशें करूंक ना. दिल्ली बास तिने सांबाळन वेली, दिल्ली बास तिने सांबाळन वेली. त्या खातीर तिका आज आमी गौरवान लेखता. दुसरे मेट मोरयेन काडले तिचे विधेयपण. विधेयपण मातेवस एवांजेल 12వ अध्याय वळ 46. कंच्या आवयकी आपणाच्या पुताक पळयजय म्हणली आशा आसा. वय जेजू त्या लोकांक शिकोवन दिता आसतना मोरयेकी ती आशा आयली म्हज्या पुताक हांवें पळयजय म्हण. पूण लोकांच्या केटी वरवीं भितर वचूंक जावंक ना. लोकां मदल्या एकल्यान म्हळें तुका पानो दिल्ली आवय कितली भागी म्हणून. मोरयेक उल्हास दिलें पूण तिचें विधेयपण पळया. तिणें थंयसर माव दिवचो म्हजो पूत म्हूण सांगलें जाल्यार तिका उखलून व्हरून जेजू कडशीन बसयते आसलें. तिणें सांगोंक ना, ती भायरच रावली. दंडुताच्या कृत्या पहिल्या अध्यायांत आमी वाचता शिसांग सांगाता घालून ती मागणे करताली. पूण पवित्र पुस्तकांत मोरयेचें नांव अकरेक आमकां वाचूंक मेळटा. तिणें ह्या संवसाराचें स्थानमान अपेक्षून रावूंक ना. ती विधेय जाली. त्या विधेयपणा खातीर आमी तिका आज गौरवान लेखता. तिसरे मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तिची सेवा. तिच्या जिणयेंत तिणें दिल्ली सेवा. 2 गडे आमी वाचता. एक एलिझाबेथीक ती भेटोवंक गेली. दुसरें काना गांवच्या काजारी माटवांत. उठाउटी देवाची आवय जावचें भाग तिका मेळ्ळें जाल्यार पांया वयर पांय घालून ती बसोंक ना. चिंतया आज रितीर मुग्धून तुमी घरा येता आसतना कोणी नांत म्हूण चिंता. सुमार एक 7:30 जाल्यांत तुमच्या बेडरूमाक रिगोवंक की करंट वचोवंक की करेक्ट जालें. काळो त्यात काळोकार परत्यान गाब्रिएल बोडवो तुमकां दिश्टीक पडटा. चिंता चिंता चिंतूंक कांय पयशे आसा. देव दुसरे फावटी ह्या संवसाराक येता तुका विंचून काडला. कालें करतल्यात कूडले गब्रिएल बोडव्याची फोटो काडून व्हॉट्सअपार बोडवो आमगेर एक. दुसरे मेसेज देवाची आवय हांगा आसा. टायमिंग्स ऑफिस टायमिंग्स 10 12 म्हणसर भेट करियेत. पूण मोरी काले म्हणाली ना म्हजी गरज एलिझाबेथीक आसा म्हूण सांगून उठाउटी ती थंय गेली आनी 3 म्हयने तिच्या सांगाता तिणें करसिले. तिची सेवा तिणें दिली. आनी दुसरें काना गांवच्या काजारे माटो थंय मोरयेकी इन्विटेशन आसलें म्हणून आमी वांजेलांत वाचता. तुमकांय काजाराक आपयतात वय की न्हय. जल्माक म्हणी रेस्पेराच्या मिसाक आयल्या ती ना ना आमकां न्ही तें व्हंकल न्हवऱ्यांक न्ही आमकां नाल्या. वय तुमकां घरा खावंक ना कांय म्हूण सांगून तांणी इन्विटेशन दिवचें. एक बरें जेवण येवन 12 वरार येवन जेवा म्हूण तुमकां इन्विटेशन दिवचेंत. काजाराच्या मिसाक येया माटवाक येना जाल्यार येवन न्ही. फस्ट मागणें इम्पॉर्टंट पूण गरजींत येनात. काजाराच्या मिसाक गरजींत नांत. आवय बापय थोडे गडे आपणाच्या पुताच्या दुवेच्या काजाराच्या मिसांत भाग घेनात. येतात केदाळा इन्विटेशन दिताना सांगतात कोणाचे रे मीस. वचोन वचोन तोच मेळ्ळो गे तुका ताचे लांब येता रे तो.
आनी खंय हॉलांत थंय दवरलाय रे देवा. आमी जाता त्या भाद्रपाचे मीस बरो 11:30 12 जातात मीस जाताना आनी तांचे आणकी तेच्या पोटांतले पुरा काण्ण जाताना